केले आमचे डॉक्युमेंट पण आमची फायल त्यांना रिजेक्ट केली. त्याच्या फाटल्यान आमी काँग्रेस गव्हर्मेंट गेलो, BJP येयलो आनी आमी फॉलोअप करताले सगळ्यां कडेन. आमकां परमीट आयज दिता, फाल्यां दिता, आयज दिता, फाल्यां येता. आमचे कडेन हे गव्हर्मेंटान खेळ खेळ्ळो सांगचें म्हणून. आमचे कडेन सारकें क्लियरली तेंच्यांनी खेळ खेळ्ळो. हो हांगा थंय, हांगारसून थंय धाडटा, थंयसून हांगा धाडटा. आयज आमचो एकलो MLA म्हणटा आमकां की बाबा तुमी भुरगे भायले भुरगे आहा जाल्यार तुमकां हांकां रॅशन कार्ड आनी इलेक्शन ID कार्डां कोणी दिली? हांव मागता की गव्हर्मेंटा कडेन आमी गोंयकार आमकां परमिटां दिवचे आनी आमकां लिगलायज करचे. आमच्या प्रेझेंट CMान सांगलें की आपूण एम्प्लॉयमेंट तयार करता, आपूण एम्प्लॉयमेंट कालांगुटान आमी ऑलरेडी रेडी आहा. आमचो एम्प्लॉयमेंट आमचे कडेन जाल्लो आहा, आमकां लिगलायज करून दिया. तुका एक मनीस म्हणटा दिवं नाका म्हणून तुमी परमिटां दिनात. आमी आतां कितें करपाचें? आमच्या बायल्या भुरग्यांक आतां 4 म्हयने जाले आमी झगडटा. 4 म्हयने जाले धंदो बंद आहा. बँकेची लोनां काडलेली आसा. भुरग्यांक इस्कॉलाक घालपाचे, पयशे खंयचे हाडपाचे? आयज आमी फर्स्ट आमचो स्ट्रायक हय येयल्यात कित्याक आमी बरे भशेन आमकां जाता तितले बेगीन करा. पूण नेक्स्ट एसेंब्ली आमी चलोंक दिवचे ना म्हणून आमी सांगूंक सोदतात. आमी भायले न्हू, 27 तारखेर एसेंब्ली आमी चलोंक दिवचे नात. एक तरी आमकां मारात नाल्यार आमकां तेच्या पयलीं परमिटात आमकां एक एश्युरन्स दियात. आमी गोंया भायले न्हू, आमी गोंयकार आनी आमचो रायट हो. आमकां तुमी लिगलायज करून दिवंक जाय. पळय हो धंदो 1990सासून चलतालो. बिफोर दॅट म्हणत हांव 1997 ह्या धंद्यान गाडी म्हाजे कडेन 800 कार आसली तेन्नाच्यान स्टार्ट केल्लो. हो आतां भुरगो धंदो चलोन हांगा पावलो. हो आयज खंय तरी स्टॉप जावंक जाय. फाल्यां तांकां त्रास जायना. हो धंदो सद्या नॉर्मली चलता. सद्या धंद्यान कोणाक त्रास ना. पायच आमकां जर फोन मारलो आमी हॉटेला भायर आसतात, आमी हॉटेला भायर नासता, आमचे कडेन घरा कडेन आसता, कोणाच्या शॉपा कडेन आसता, खंय आसतात. एक टॅक्सीकार फोन मारता नाल्यार आमकां कोण तरी रिसेप्शनार फोन मारता बाबा गाडी जाय म्हणून. आमची रेडोमकी आसता, आमी वयले ते कमिशन दिता काडून. आमीच खायनात, आमी सगळे मेळोन हे करतात धंदो. तेंची पळय मागणी आहा ती जेन्युइन. आतां थोडे जाण फोटोवंक सोदता की रेंट ए कार पळय आहा ते नॉन गोवन म्हणून. आमचो कालांगूटचो MLA म्हणटा आपूण गोंयकार बरें रावतलो, टॅक्सी ड्रायव्हर बरें रावतलो. हे दिसता तितले सगळे गोंयकारूच. म्हाका दिसता आमचे MLA गोंयकारपण कितें ते सजमोंक ना अजून पासून. हांवें आयकलां ते प्रमाणे तोय रेंट ए काराचे बिजनेस करतालो आनी आतां म्हाका दिसता तो झूम कार हे भायले पळय रेंट ए कार आहा तेंच्या पेरोलार आहा. तेका लागून हे आमचे बारीक पळय लोक आहा तेंचेर एगेन्स्ट जाला. हेंचे कडेन 1 गाडी 2 गाडी आहा आनी टुरिजमाक वयता थिंगा रेंट ए कार आसता. ड्रग्साचे सगळे खूब जाण भुरगे हितून पडले. हे आपणाचें पोट भरता, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करता. गव्हर्मेंटान हेंचेर नजर मारपाची आनी रेंट ए कार जाता तितले बेगीन रेगुलरायज करपाचे. जाता तितले बेगीन गव्हर्मेंटान तांकां रेगुलरायज करचे. आय वील पर्सनली सपोर्ट. I will ask my party also to support it. We are not against the taxi drivers. We are with the आमचे गोंयकार टॅक्सीचे बिझनेस करूनी, रेंट ए काराचे बिझनेस करूनी.